सद्याक तुका खबर आसतली काँग्रेसची परिस्थिती कितें सद्या जाल्ली आसा ती. जो आमचो अध्यक्ष आसा तो खंयसूच कोणाक कामूय करूंक दिना पार्टी वायज आनी सांखळी मतदारसंघांत तर पार्टीचें काम तर सद्या झिरो आसा. आनी ऑल गोवानूय पळयल्यार तुमी पळयल्लें आसतलें की तशें जशें जाय तशें काम सद्या चल्लेलें ना. हांवें हें केलें की सांखळी युवा मोर्चा म्हणून स्थापन करची म्हणून एक संस्था कशी आनी त्या संस्थे मार्फत भुरग्यांक घेवन फुडें लोकांच्या पर्यंत पोचपाक म्हणजे गांवागांवान भोंवन लोकांची कितें समस्या आसा हें करपाक हें करपाक येतलें आसा. एक संस्था घडोवन म्हणजे सांखळी युवा मोर्चा म्हणून फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी त्या संस्थेच्या अंडर सगळें काम करपाक हें केल्लें आसा. संस्था रजिस्टर करपाक येतली आनी तेज्या मार्फत लोकां पर्यंत वचपाचें थरलेलें आसा. पार्टीक लॉस करून न्हू काँग्रेस पार्टी म्हणजे पार्टीचें काम आतां पळय पार्टीन कितें केलें फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं एक पार्टीन आमचे की सांखळी मतदारसंघाची एक मिटींग घेतली आनी न्यू कमिटी काडची म्हणून एक आमचो थंय नेमलो एकट्याक की एक सेक्रेटरी हें म्हणून इन्चार्ज म्हणून आनी त्या पार्टीचे जे अंकुश कामतीक अध्यक्ष केलो. आयज मेरेन तेका एपॉयंटमेंटूच ना आनी पार्टीचें कामूय सद्या थंयसर कांय चल्लेलें ना. कोण ओपोजिटूय कांय उलयना आनी कसलेंच काम हें केलें कामूच करिना. एक सेकंड गोश्ट हो जो आमचो अध्यक्ष जो अमित पाटकर म्हणून तो अमित पाटकर कोणाक कामूय करूंक दिना. सद्या परिस्थिती काँग्रेसची अशी आसा की 2027च्या इलेक्शनाची परिस्थिती बिकट आसा काँग्रेस पार्टीची. आनी सांखळी मतदारसंघांत तर तेजे पेक्षा बिकट आसा कित्याक कारण विधानसभेक आमकां 11,600 मतां पडलेलीं आनी लोकसभेक हे आमकां 3,600चेर आमी उरले. तेजेर दखल सुद्दां कोणी घेतलेली ना की 3,600चेर कित्याक पावले काय म्हणून. इन्चार्ज येता तेंच्यांनी दखल घेवंक ना कोणी. ठाकरेनूय दखल घेवंक ना आनी आमच्या अंजली ताईन मॅडमीन दखल घेवंक ना की बाबा आतां कित्याक कमी जाली काय म्हणून. आनी कामूय जावना. आतां त्या खातीर हांवें ह्या मार्फत जे सांखळी युवा मोर्चाच्या मार्फत सगळे आमचे काँग्रेस पक्षाचे घेवन बाकीचे जे कोण जे भायर विरकडलेले आसा जेंकां BJP नाका पण तांकां काँग्रेस पार्टी म्हणून काम करपाक ते भियेता तांकां घेवन हें काम फुडें व्हरपाचें हांवें थरयल्लें आसा. आनी म्हाका बाकीचे जे ऑपोजिशनाचे जे बाकीचे जे हे आसा आमदार तांकां तेंचो सपोर्ट आसा की तूं काम कर. काँग्रेस सोडटा ना पक्ष सोडून काम करपाचें ना पण पक्षाचें काम जायना म्हणून ही आमी न्यू हें करता. पूण तुमचे निंबाळकर किंवा माणिकराव ठाकरे हांगा वारंवार गोंयांत येतात. तुमी पर्सनली भेट घेवन तांकां केन्ना तांकां सांगूं? सगळें हांवें स्वता भेट घेवन आमी सगळ्यांनी सांगलें ताका मिटिंगेक सुद्दां आमी सांगलें सगळ्यांनी सिंगल जेन्ना आमकां आपयल्ले जे उमेदवार आमी उबे रावले 2022 तांकां आमकां सिंगल आपूण विचारलें कशें कितें आमी सांगलें तांकां सगळ्यांनी की पयलीं हेका काडा अध्यक्षाक आनी मागीर पार्टीचें तुमी काम पळया म्हणून. जो पर्यंत अध्यक्षाक काडचो ना तो पर्यंत पार्टीचें काम करपाकूय कोण वचना आनी कामूय जायना. ही गोश्ट परत सांखळी मतदारसंघानूच येयल्ली निंबाळकर. थंयसर आमी तिका तेंच सांगलें सगळ्यांनी जास्त आमचे जे लोक कार्यकर्ते आसले त्या कार्यकर्त्यांनी हें सांगलें की हो जो अध्यक्ष आसा तर कामाची गती जायना म्हणून. आनी जर 2027च्या इलेक्शनान काँग्रेस पक्षाक तर 20च्या वयर सीट गावूंक जाय म्हणजे काँग्रेस पक्षाक सीट येवंक जाय जाल्यार हेका काडचो पडटलो. नाजाल्यार म्हाज्या हेज्या प्रमाणे तरी काँग्रेस सीट 2027 हो उरलो जाल्यार 0चेर येवपाची शक्यता सुद्दां आसा. कारण आतां 3 जाण आमचे आमदार सद्या आसात. 2022 उपरांत जे इलेक्शनां जाल्या उपरांत काँग्रेसीचे 11 आमदार येयल्ले. 11तले 8 आमदार फुटून गेले मागीर. ते फुटून कितें केलें तेजेरूय आजून मेरेन विचारपूस जावंक ना. ती सोड ती हाय लेवल पळयली पूण आमी हाय लेवलाक सुद्दां आमी नोट धाडलो की हेका काडचो म्हणून. तेका काडल्यारूच पार्टी आमची वयर सरतली. म्हाजी मागणी न्हू म्हाज्या बरोबर कित्याक लोकांनी दिल्ली वचून सांगलें PCCचे सेक्रेटरी नाजाल्यार आनीक म्हणून खूब जाणांनी वचून दिल्लीक सुद्दां मेळ्ळे वचून आनी हांगासर तिका म्हणून सांगून 2-3 खेपो मिटिंग्यो घेतल्यो त्यो. इतलें आसतना तांकां काडलें वचना कितें कारण आसतलें तुमकां? तें काय आमी कारण कशें आमी आमचें सांगपाचें काम केलें. आतां आमकां कशें आसा पार्टी वाचोवंक जाय म्हणून सगळे गटपटी करचे पडटा. तुमी जाणा प्रोटेस्ट जाता प्रोटेस्टाक लोक वचना. जे पयलीं कशें वयताले एक प्रोटेस्ट आसा म्हणजे लोक 1000 500 वयर लोक वयताले प्रोटेस्टाक काँग्रेस पक्षाचे प्रोटेस्ट म्हणटकूच. आतां प्रोटेस्टाक सुद्दां लोक आसना. तुमकांच खबर आसा पत्रकारांक लोक आसता काय ना ते. म्हणटकूच हे अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सेकंड गोश्ट म्हणजे आतां ह्या मतदारसंघ सांखळी मतदारसंघांत
ही कॉन्स्टिट्युन्सी सीएमाची कॉन्स्टिट्युन्सी त्या प्रमाणे आमचें काम जाल्लें आसलें पार्टीचें. पण कोणाक ओडोवंक जाय आनी कोणाक जिखोवंक जाय म्हणून काम न्हय, पूण काम तरी चालू जावंक जाय न्हू. लोक रावला न्हू बाबा तुमचे पार्टीचे कोणूच येना म्हणून आमच्या कडेन आयज पळय. फक्त तुमी इलेक्शना पुरतेच आमच्या कडेन भोंवता म्हणटा ते, मागीर तुमचो कोणूच नासता कसल्या कामाक कोण येयात येता. सांगली युवा मोर्चा म्हणून हांव स्थापन करता आनी त्या मार्फत फुडें वचूंक सोदता की लोकां पर्यंत पोचूंक शकता. ह्या झेडपी इलेक्शनाक साखळी युवा मोर्चा तर्फे आसतले उमेदवार? तेजे मागीर विचार करता जाल्या उपरांत. म्हणजे लोकांची लोक लोक कशे साथ दिता, म्हणजे पळय आमचे जे वोटर कशे साथ दिता न्हू आमी भोंवल्या उपरांत तेजेर अवलंबून आसतलें की कशें कितें करता. पण जर पार्टीन तरी आमकां पार्टीचे तर हे गांवना आमी उमेदवार दवरपाची शक्यता आसा. कित्याक पार्टी पक्ष हो काँग्रेस पार्टी इतली हे आसा की राहुल गांधी पार्टी खातीर झगडटा, लोकां खातीर झगडटा. पण आमचे जे काँग्रेसचे हांगासर जे लिडर आसा ते लोकां खातीरूच झगडोंक वचना आनी पार्टी खातीरूय कांय करूंक वचना.